म्युनिसिपालिटीच्या वाठारांतले सगळे बार अँड रेस्टॉरंट्स, होलसेल लिकर शॉप्स आता साल्वार. ऑल गोवा लिकर डिलर्स बार असोसिएशन एक्सायज कमिशनराक वचून मेळ्ळे. असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. एक्सायज खात्याचे नव्या आदेशाचेर 1,500 बार्रां आनी लिकर शॉपां साल्वार. गोयच्या म्युनिसिपालिटी वाठारांतल्या बारवाल्यांक लिकर विकतल्यांक थाकाय मेळ्ळ्या. म्युनिसिपालिटी एरियांत 1,500 तरी बारां आनी लिकर शॉपां आसात. Clearly clarified in their order saying that the highway ban does not apply to the liquor shops and the bar and restaurants within municipal limits. So this is a major relief to the state of Goa. 2,344 outlets are shut down till date. So we are hopeful that this order, which is giving relief to 10 cities, starting from Panje, Madgaon, Vasco, Kankon, Kudchane, Bichole, Valpay, Ponda, हांकां सगळ्यांक रिलीफ मेळिल्ली आसा. म्हणजे 10 सिटीज कुंकळे जो इफेक्टेड आशिल्ल्यो हांकां आज रिलीफ मेळ्ळ्या. आनी आमकां आमचो अंदाजो आसा की एक अरावंड 1,300 ते 1,500 आउटलेट्स ह्या आतां सुप्रीम कोर्टाच्या रिलीफांच्यान तांकां आपले बिजनसीस परती स्टार्ट करपाक मेळटली. म्हणल्यार हें तेन्नाच शक्य आसा जेन्ना एक्सायज डिपार्टमेंट आमकां एक्चुअल लायसन्सीस दिवपाक चालू करता. सो आमी सगळे रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले ऑनरेबल कमिशनराक की बेगिना बेगीन ही लायसन्स रिन्युअल प्रोसेस चालू करचो म्हणून. सरकारच्या धोरणा प्रमाण एक्सायजान बारांचो सर्वे आनी डिमार्केशन नव्यान सुरू केला. So whatever fees etc. they have to pay, they'll pay and then we'll start to do. We don't want to delay it from our side. Regarding some neighboring states, they have been notified the routes, the state government. Is that possible in this? National Highway, as Honorable CM has already clarified in Assembly also, that is beyond the purview of the state government. So whatever relief government brings to the people, the department will implement it. So relief as of now, state highway has already been notified, and in view of recent Honorable Supreme Court's judgment, so I think a lot of people will get benefit out of it. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुकळकार. स्विफ्ट मोटारीचे चोरयांचे केशींनी पर्वरी आनी ओल्ड गोवाचे पोलीस होमराज KC आनी मोहन ओलीची कस्टडी सोदतात. ह्या दोगांकय पणजे पोलिसांनी काल मिरामार स्विफ्ट चोरतना धरिल्ले. पर्वरी आनी ओल्ड गोवा पोलिसां कडेन स्विफ्ट गाडयांचे चोरयेच्यो हालीं तेंपावयल्यो कांय केशी आसात, मात चोर मेळिल्ले नात. ह्या दोगांचोय ते केशींनी हात आसत म्हूण तांची चवकशी जावपाची आसा. दोगूय सध्या ज्युडिशियल कस्टडींत आसात. कार चोर होमराज KC आनी मोहन ओली दोगांकूय पणजे पुलिसांनी आयतारा स्विफ्ट कार चोरतना रंगे हात धरल्या उपरांत पर्वरी आनी ओल्ड गोवा पुलिसांक तांच्या वाठारांत जाल्ल्या कार चोरयेच्यो केशी सुटपाची आशा दिसूंक लागल्या. होमराज आनी मोहन मिरामार स्विफ्ट कार चोरपाचे तयारेन आशिल्ले, पूण दार उगडूंक ताका जमलें ना. त्याच वेळार ते पुलिसांच्या हाताक लागले. फाटल्या 3 म्हयन्यांत पर्वरे पुलिसाच्या वाठारांत 3 जाल्यार ओल्ड गोवा पुलिसाच्या वाठारांत 2 स्विफ्ट कारी चोरल्यात. ह्यो 5 केशी अजूनय सुटूंक नात. चोर स्विफ्ट कारीचेर कंट्रोल मेळोवपा खातीर कसले तरी सॉफ्टवेअर वापरता आसतले म्हणून पुलिसांक दुबाव. कार चोरपाचो यत्न करताले म्हूण होमराज आनी मोहनान कोर्टान मान्य केल्या उपरांत कोर्टान तांकां ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. उपरांत पणजे पुलिसांनी सगळ्या पुलीस स्टेशनांक ह्या दोगां विशीं वायरलेस मेसेज धाडली. ह्या मेसेजी वयल्यान पर्वरे आनी ओल्ड गोवा पुलिसांनी तांच्या वाठारांतल्या कार चोरयेच्या केशीची चवकशी करपाक होमराज आनी मोहनाची कस्टडी घेवंक यत्न सुरू केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गिव इट ब्रेक.